नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक रणनीती हे कार्यावळींत गोमंतक टीव्हीचेर। इश्टानो, इलेक्शनाचें वारें व्हांवंक लागलां। वेगळे वेगळे पक्ष आपआपले परीन ह्या इलेक्शनाच्या रिंगणांत देंवल्यात आनी आपआपले परीन प्रचाराकूय लागल्यात। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हो कांय वर्सां सावन गोंयांत आसा। शिवसेना आनी राष्ट्रवादी काँग्रेस ह्या दोगांय पक्षांचें मूळ आसा ते महाराष्ट्रांत, म्हळ्यार ते गोंयच्या लागींच। थंयचें लिडरशीप किंवा थंयचें जें नेतृत्व आसा तें वेळोवेळ गोंयांत येता आनी आपल्या हांगाच्या कार्यकर्त्यांक, आपल्या हांगाच्या फुडाऱ्यांक मार्गदर्शन करीत आसात। आमच्या वांगडा आसात आयज राष्ट्रवादीचे गोंयचे फुडारी बाब जुजे फिलीप। जुजे बाब, तुमकां येवकार। देव बरें करूं। हांव उलयतालों की तुमचे जे नेते आसात, तुमचे जे फुडारी आसात ते महाराष्ट्रांत लागींच येतात, ते वेळोवेळ हांगा आसात, येत असतात, तुमकां मार्गदर्शन करतात। तुमचो जो पक्ष आसा तो कितलींशींच वर्सां गोंयांत आसा, पूण तुमच्या पक्षान फावो तशी सुवात गोंयच्या राजकारणांत व्यापिल्ली म्हाका दिसना। हाचें कारण कितें? आमचो नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी एक ओल्ड पार्टी आनी हे पार्टयेन आमी जायते इवन 2007 देखून आमी हे नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीन आमी जिखल्या वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सीन। तसोच आमचो 2017 बाब छेचिलालेमो हे पार्टीन जिखला। ही पार्टी आमची ओल्ड, पूण हे पार्टीक आमच्या नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीक आमचो जायतो रेस्पेद जाता। ते म्हणल्यार आमचे नॅशनल लिडर्स लायक शरद पवार साहेब, प्रफुल्ल पटेल साहेब हे बरे नामनेचे मनीस। आनी आयज फॉर तुमी सांगलां ते भाशेन महाआघाडी जे आमी एलायन्स जे महाराष्ट्रा गव्हर्मेंट चलयता, आतां महाराष्ट्रा गव्हर्मेंट तिगूय जाण लायक नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी, तसो शिवसेना, तसो काँग्रेस, पण आयज हे गठबंधन ह्या आमच्या महाराष्ट्रा शारांत दिश्टी पडटा। आयज तेच भाशेन जो इलेक्शनाचो टायम येयला म्हणटकच इवन आमचे देखून पार्टयेचे मनीस वो आमी आमच्या इलेक्शनाच्या हितून वाटेर आमी मुखार आसा। आनी फॉरेन सांगता ही पार्टी म्हणटा ती एक नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी म्हणटा ती बरीच ओल्ड आनी ही आयज पासून हे पार्टयेक नांव आसा। आयज ही पार्टयेन आमी एज ए नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी गोंयचे आमी प्रेजिडेंट जावन आसा। आनी हे जेन्ना आमी प्रेजिडेंट जावन आसा म्हणटकच आमचे पार्टयेन एकलोच MLA बाब छेचिलालेमो आसलो। आतां तेच्या फुडें आमी भरपूर हे पार्टयेन ह्या पार्टयेच्या नांवार आमी भरपूर काम केलां आनी करीत आसा। ते भाशेन दुसरेय देखून कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी काम करताले, पूण आमचे एक येवजण आसली ह्या 2022 एसेंब्ली इलेक्शनाक आमी सगळे बाराबर वयचे म्हणून। जेन्ना हे बाराबर वयचे म्हणून बाराबर लायक मायंडेड पार्टीज ज्यो बाराबर वयचे म्हणून हांवें म्हज्या लिडराक देखून उलयलें। आनी जेन्ना आमचे हे पार्टयेन जायते जाण जे लिडर्स जो मुखार इलेक्शनाक बसपी हे जायते जाण एक इंट्रस्ट आमच्या पार्टयेन दाखयताले, पूण जेन्ना हांवें चिंतलें एज अ बिंग अ प्रेजिडेंट ऑफ नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी हांवें चिंतलें जेन्ना तर आमचो एक मुवमेंट तर तरेन एक कॉन्स्टिट्युएन्सीन तर जालो, देन टुमोरो फाल्यां जरी तर 2022 एसेंब्ली इलेक्शनाक गडबड जावपाक शकता। ताका लागून एक अंडरस्टँडींग करपा लागून हांवें हेजेर आमी बरे भाशेन करपाक आमी हेका लागून आमी आमचे पार्टयेन कॅन्डिडेट वो हें ते आमी मातशे सिलो रावले। आमी ताचेर उलोवयाच। म्हाका ताचे पयलीं तुमकां आनी एक विचारूंक जाय। 2022 इलेक्शनाक येवच्या पयलीं म्हाका मातसो इतिहासान वचनसो दिसता। अशें म्हणटात तुमचो जो आमदार जो निवडून आयिल्लो छेचिलालेमो तो राष्ट्रवादीन नाशिल्लो जाल्यारूय निवडून येवपाचो, कारण ताचे स्वताचे एक वोट बँक कशी आसा। आतां एक आमदार जो आशिल्लो तोय तुमचे मदीं ना, तो सोडून दुसरे कडेन गेला, तो आतां TMCन गेला। तुमकां दिसना हाचेर जो गेला ताचो तुमच्या पक्षाचे प्रतिमेचेर, पक्षाचे इमेजीचेर कितें तरी लोकांच्या मतान फरक पडटलो? लोक तुमकां वेगळे तरेन पळयतले? सांगपाक म्हणल्यार 2017 एसेंब्ली इलेक्शनाक आमी एलायन्स नासले गोवा, जे आमी लास्ट टायम देखून झगडले एज अ सिंगल पार्टी, म्हणजे आमी एज अ ओन्ली नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी म्हणून आमी इलेक्शनाक देंवले। तेन्ना आमचो एक MLA बाब छेचिलालेमो जिखून येयलो,
आनी तुवें सांगलां ते भाशेन सारकें की हो चर्चिल बाब आयज TMCन आमकां नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी सोडून TMC पार्टीन गेलो. पूण हांव सांगूंक कोत्ता तें इतलेंच, जेन्ना आयज पासून जरी तर कोणूय खूंय वचपाचो आसा जाल्यार आमी कोणाकूच बांदून दवरपाक जायना. पूण आयज चर्चिलाक तो 100% आपूण म्हणून लायक हे कामाक लागून तो TMCन जॉयन जालो. आतां TMCन जॉयन जालो हाचेर हे इलेक्शन 2022 इलेक्शनाक म्हाका दिसता चर्चिल बाब ह्या TMCचेर ह्या पक्षाचेर तो इलेक्शनाक बसतलो. पूण हें सांगपाक म्हणल्यार इतलेंच, जो मनीस कोण आयज हे पार्टीन जिखून येयलो तो दुसरे पार्टीन धांवता तशें एक इतिहास आसा. जेन्ना काँग्रेस 17 MLA जिखून आयले तितूले आयज 17 MLAंतले आयज सगळे वचून म्हाका दिसता एक दोनूच MLA एकूच MLA कितें उरलो. पूण हांव सांगूंक कोता इतलेंच की आयज पासून देखून काँग्रेसांतून जेले पार्टयेंतले MLA दुसरे पार्टयेन गेले जॉयन जाले तांकां देखून आयज कोणाचे पार्टयेन काँग्रेस पार्टीन आयज कांयच करूंक जावंक ना. पूण हो आमचो हो सिंगल MLA आहा म्हणून आयज तो ते हेजेर गेलो, आमकां ते कडेन हाडपाक जावंक ना, वो आमकां कांयच करूंक जावंक ना. पूण एक हें आसा कित्याक एक पिटिशन हांवें एक पिटिशन करून आमी स्पिकराक आमी तें सबमीट केलें एज पर माय कायदो एज अ प्रेजिडेंट म्हूण नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचो प्रेजिडेंट म्हूण हांवें तेजेर एक स्पिकरा कडेन ती केस घातली. पूण आतां सद्या जशें पयलीं विचारलें तुमचे खुबशे लिडर दिसनात. आतां बाकीच्या पक्षाचे जेन्ना लिडर हांगच्यान थंय वता थंयच्यान हांगा वता ताजेर बोवाळ जाता. सद्या तुमचो कितल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर वावर चल्ला गोंयांत? चोय आतां आमचे लिडर दिश्टी पडना अशें न्हू. आमचे लिडर आमचे कडेन एवरी डे ओ केन्नाय जेन्ना गरज आहा तेन्ना आमी तांकां गोंया आपयता. आनी जेन्ना ते गोंया आपयता तेन्ना ते आमच्या उतराक रेस्पेद दिवन ते गोंया येता. आनी जेन्ना गोंया येवन जेन्ना आमी बरी लास्ट टायम आमचो शरद पवार साहेब येयल्लो तसोच प्रफुल्ल पटेल साहेब येयल्लो. हे दोगूय आमच्या गोंया येवन गेले. पूण सांगपाक म्हणल्यार आतां तो फाल्यां प्रफुल्ल पटेल आयज गोंया येवचो आसा आनी सगळे जो इलेक्शनाचो जे आमी कशे भाशेन आमी इलेक्शनाक 2022 आमी मुखार वयतले तेजेर आमची चर्चा फाल्यां जावची आसा. पूण तुमचे खंयच्या खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर तुमची नजर आसा? आमची आतां एज अ सिंगल जरी तर आमी वयता आमी त्या काँग्रेसाक आमी एकूच सांगलें जेन्ना सगल्यो पार्ट्यो लायक मायंडेड पार्ट्यो एकठांय जावपाच्यो आनी मुखार वचपाच्यो ह्या 2022 इलेक्शन असेंब्ली इलेक्शनाक. जेन्ना हे येवजण म्हाजे तकले नासली 1 वर्स सुमार हांव बोबाट मारीत रावलो पूण कोणेच आखूना. लोक आख्खे गोंय आख्खो लोक बोबाट मारतालो की बाबा हे पावटी सगळे लायक मायंडेड पार्टीज सगळे बाराबर येवच्यो बाराबर रावच्यो आनी ज्या ह्या BJP गव्हर्मेंटाक घार धाडचे. हांव तुका ताका लागून विचारलें की तुमचो खंयच्या खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर प्रभाव आसा. ताजें कारण म्हणजे तुमकां काँग्रेस सिरियसली कित्याक घेना? तांकां दिसता की तुमचो खंयच प्रभाव ना. ताका लागून म्हाका जाणा जावंक जाय तुमचो खंयच्या खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीत प्रभाव आसा. ओवर कॉन्फिडंट जेन्ना मनीस जालो तेन्ना दुसऱ्याक वीक म्हणून सजमता. आयज काँग्रेस पार्टी म्हणटा ओवर कॉन्फिडंट जाल्या आनी जेन्ना मनीस कहलोय ओवर कॉन्फिडंट जाता न्हू तेन्ना मनशाक खूंय पावतलो ते खबर आसना. ती गजाल वेगळी. कित्याक सगळ्यो पार्टी आज प्रत्येकाक दिसता आपली पार्टी सगळ्यांत स्ट्रॉंग म्हणून हांवें तुका मुद्दम विचारिल्लें तुमचो प्रभाव खंय खंय दिसता. आतां तुमची कॉन्स्टिट्युएन्सी हांव जाणा जंय तुमी निवडून आयल्या ताज्या आदी ती कॉन्स्टिट्युएन्सीन घडये तुमचो प्रभाव आसात. पूण बाकी हेर कडेन तुमचे कोण लिडर तयार आसात सद्या इलेक्शन? आयज आमची नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीची एक आयज आमी घालपाचें येवजण हें आसा. आमचे बगले बरे बरे लिडर आयज गोंया आमचे पार्टीन येवचे आसा. कितले कितले हीच चर्चा फाल्यां जातली. हीच चर्चा आमची फाल्यां जातली. आमचे बरे बरे लिडर जे आदलींचे MLA वो मिनिस्टर आसा ते आमच्या नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीन प्रवेश जावचे आसा. आतां हीच आमचे एक नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीन आमी एक चिंतलां ते 10 ते 15 वेर देर इज अ विनेबिलिटी जे आहा त्या लुगाराचेर आमी आमचे नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचे कॅन्डिडेट घालतले
आनी हेंच आमी दाखोवन दितले कित्याक आमकां नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीक आमकां हें आसा की आमी इतले कॅन्डिडेट घालूंक जाता पण एकूच भिरांत आसली एकूच भिरांत आसली हांव हें पयले सान बोबाट मारतालो द सेक्युलर वोट्स म्हणटा ते डिवायड जावपा नाका फॉर एग्जाम्पल हांव आतां एक उदाहरण घेता ज्यो म्हाजेच कॉन्स्टिट्युएन्सीन लायक दाबोले कॉन्स्टिट्युएन्सी आय एम गोइंग टू कॉन्टेस्ट देर आतां थिंगा काँग्रेसान एक नांव डिक्लेअर केलां जो मनीस एक NGO आसा जो मनीस काँग्रेसाक सदांच NGO रावन काँग्रेसाक सदांच बोबाट मारतालो क्रिटिसायज करतालो आनी होच मनशाक घेवन आयज ते कॅन्डिडेट म्हणून आसा जेन्ना ह्या मनशाक म्हणटा ते लोकांनी हे कोणूय तर इलेक्शनाक बसता जाल्यार ह्या मनशाक ओ MLAक जो कॉन्टेस्ट करता ताका लोकांनी वळखोवपा जाय आनी जेन्ना मनीस लोक वळखना तेन्ना मनशाक व्हडलीशी कांय हें पडना पूण ताचेर म्हाका दुसरो प्रश्न आहा की राष्ट्रीय काँग्रेस तुमची राष्ट्रवादी काँग्रेसीन सेंट्रल लेवलाक किंवा महाराष्ट्रान जसो एक प्रयोग केलो सगळीं सेक्युलर मतां डिवायड जावची न्ही आनी ती BJPच्या अगेन्स्ट एकठांय जावची अशें देश पातळीचेर सुद्दां तुमच्या लिडरा कडल्यान सद्या प्रयत्न चालू आसात हे प्रयत्न गोंयांत काँग्रेसीन कित्याक सिरियस घेतले ना अशें तुमचें मत ना आतां काँग्रेसान कित्याक सिरियस घेवंक ना ते आमचे हाय कमांड लायक शरद पवार प्रफुल्ल पटेल तांकां खबर आसा ना हांव कित्याक म्हणटा कारण गोवा फॉरवर्ड पक्ष सारकेलो सुद्दां पक्ष वचून दिल्लीक वचून राहुल गांधीक मेळ्ळो आनी ताजे उपरांत आनी तांणी डिक्लेअर केलें आमी जॉयंटली युती करपाक शकता पूण तुमच्या बाबतींत तशें कांयच घडूं ना ताका लागून कित्याक तुमचें जे रिलेशन आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटाक किंवा सेंट्रल लिडरशिपीचे तुमचें जे रिलेशन आसा काँग्रेसीच्या व्हडल्या व्हडल्या फुडाऱ्या कडेन थंयच्यान हें कित्याक घडलें ना ना म्हाका दिसता काँग्रेसाक नाका नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचे कॅन्डिडेट जिखून येवचे कित्याक एक शेजाऱ्याची नोसाय आसता आनी आमी नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी सदां काँग्रेसाक एक बीग ब्रदर म्हूण मानताले आमी तांकां पयलो रेस्पेद दिताले पूण आयज जेन्ना लोकांनी भावना लोकांचे विचार आसले बाराबर येवचे आनी मुखार वयचे पूण आयज आमी आमच्या मदें दोशी जाल्या आनी आयज हांव सांगून कोत्ता जरी तर आयज तो डिविजन जाता जाल्यार काँग्रेस डिविजन करपाक सोदता कित्याक लायक मायंडेड वोटर्स जे आसा सेक्युलर वोटर्स जे वोटर आहाय हे डिवायड जावचे न्हू म्हूण पयलेंच आमी उलयताले पूण काँग्रेसाक जाय हे डिवायड जाल्ले आनी BJPक चान्स पडलेलो कित्याक तुमचो अर्थ अशें आसा की काँग्रेसीच्या मतान BJPन सरकार करचें अशें काँग्रेसवाल्यांक दिसता जालेंच न्हू कित्याक काँग्रेसाक अशें दिसता की BJPचो गव्हर्मेंट जावचो हूज फॉर द वॉट गोज कोणाचे पायचे वयता जरी तर हाल्यान तर येयना कॅन्डिडेट मुख्य तर पेडेर जाले कितेंय जालें कोणाचें वयता कोणाचें कांय वचना अरे म्हणटले सॉरी वी मेड अ मिस्टेक आमी हे भाशेन करूंक जायना आसलें सी मागीर रडोन उपेग ना सो रडपाक जाय पयलें कितेंय तर एक मेडिसीन दिवपाक जाय पयलें इफ देर इज अ रॉंग हाल्यान जावपाचें आसा डू द करेक्शन टुडे and do it in a proper way. It is good, healthy for everybody. सगळ्यांक healthy. आयज एकल्याकूच न्हू सी वाय द हांवेंच कित्याक बोबाट मारपा जाय सगळ्यांनी बोबाट मारपा जाय सगळ्यांनी विचार हेजेर घालपा जावो पण हेच आयज विचार हे काँग्रेस कोन्ना हांव बारीक एक उदाहरण दितां हांव नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचो प्रेजिडेंट आनी आयज जरी तर म्हजो भाव जरी तर एक कॉन्स्टिट्युएन्सीन कॉन्टेस्ट करपाक चोयता आनी तेच कॉन्स्टिट्युएन्सीन जरी तर दुसरो मनीस नो म्हजो भाव न्हू तो दुसरो तो बरो सपोर्ट आसा आनी म्हज्या भावाक तितलो सपोर्ट ना सो दॅट मिन्स हांव प्रेजिडेंट म्हणटकूच आय शूड गिव अ टिकेट फॉर माय ब्रदर वा आय शूड गिव अ टिकेट फॉर द पर्सन हू गॉट अ खूब बरो सपोर्ट आसा आनी तो जिखोंक शकता दीस इज हें जालां म्हणजे तूं म्हाजो आसूं एक सीट पेड्डेर जाल्यार कांयच परवा ना दुसरी सिटां जिखोन येतली दीस इज अ ओवर कॉन्फिडंट ऑफ काँग्रेस पूण आतां दुसऱ्योय पार्टी गोंयांत भितर सरल्यात आतां आपय काम करता तृणमूल काँग्रेसीक वावराक लागल्या आतां आपान म्हणटात की जेन्ना कोरोना आयिल्लो तेन्ना खूब तांचो वावर आसा तुमच्या पक्षाचो गेल्या 5 वर्सां भितर कितें वावर केला तुमी मतदारा कडेन हांव एक सांगूंक सोदतां जेन्ना कोवीड सुरवात जाली तेन्ना म्हजो भाव कोविडान मेलो पाश्कॉल डिसोजा तो कावन्सिलर आसलो
तो लोकांचो सारको मोगाचो सगळे वोटरांचो मोगाचो हें आसलो इश्ट. आयज हो भाव म्हजो जेन्ना आसतना घरान बसला आसतना पाश्कवाल डिसोजा जो घरान बसला आसतना जेन्ना तेजे वॉर्डांतले सगळे बुकेन आहाय म्हणून उपाशी मरता म्हणून तेन्ना हो म्हजो भाव चीफ मिनिस्टरा बगले गेलो झगडपाक की ह्या लोकांक आमच्या आपणाच्या वॉर्डान जे लोक म्हाका जिखून दिले तेंकां आयज उपाशी मरता तांकां कितें तरी रॅशन दी म्हणून तो झगडपाक तो गेलो म्हणजे सीएमाक सांगपाक गेलो. प्रमोद सावंत जेन्ना मुन्सिपाल्टीन येयल्लो जेन्ना हो उबो रावन सांगलें की म्हजो लोक म्हजी भाव भयणां आयज बुकेन मरता तांकां जेवण ना तांकां जेवण दिवपाक जाय. पूण जेन्ना हो भाव म्हजो त्या कडेन चीफ मिनिस्टराक झगडत आसतना 3 म्हयने देखून तो भायर सरना. पूण जेन्ना तो मिटिंगे वचोन तो पॉझिटीव जालो आनी आयज हॉस्पिटलान वचून जेन्ना म्हजो भाव पाश्कवाल डिसोजा जेन्ना हॉस्पिटलान गेलो एज ए कोवीड पेशंट म्हणून गेलो तो केन्ना परत आनी घरा येवंक ना. पूण म्हजो भाव आयज ह्या भावांच्या मोगाक लागून ह्या जे कोविडाक जे प्रॉब्लेम जाल्ले म्हणून आयज गेल्लो तो सोंपलो घरान परत येवंकूच ना. म्हणटकच हें दाखोवन दिता की आमी आमच्या रोगतान गरिबांक जो कोण त्रासान पडला कोणाक प्रॉब्लेम आसा थिंगा आमी पयले वयता पूण आमची जिवाची आमी कॅर करिना. पूण जेन्ना कोविडान एक पाटी मनीस भिता आपूण वचना पूण हांवें हेच भाशेन म्हज्या वास्को शारान हांवें जायते जाणांक रॅशन दिलां कोविडा टायमार दिलां. कोविडा टायमार तेंच्या आमी घरान गेले इवन हे कोविडा टायमार देखून आमी देखून म्हजी फूल फॅमिली पॉझिटीव जाली. आमी फूल फॅमिली म्हजी आयज हॉस्पिटलान व्हरून देवान आमकां राखले आनी आमी त्या कोविडांतले भायर सरले. कोविडा काळार तुमी लोकां भितर काम केलें हाजेर आमी उलयले. ही भासाभास आमी फुडें चालू दवरुया. येतले इलेक्शनाक तुमची रणनिती कितें आसतली सरकारा विरुद्ध तुमचे कितें आरोप आसात सद्याचे आनी तुमी गोंयांत कसलो बदल हाडूंक सोदतात हाजेर आमी मुजरत उलया. आमच्या वांगडा आसात राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे गोंयचे प्रेसिडेंट बाब जुझे फिलीप डिसोजा. तांचे कडेन आमी परत भासाभास सुरू करतले पूण ताच्या आदी घेवया एक ल्हानसो ब्रेक. परत मेळुया रोखडेंच पूण खंयच वचूं नाकात पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ब्रेका उपरांत परतून तुमकां येवकार गोमंतक टीव्हीचेर रणनिती हे कार्यावळींत. आमच्या वांगडा आसात राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे गोंयचे प्रेसिडेंट बाब जुझे फिलीप डिसोजा आनी तांचे कडेन आमी उलयतात हे वेंचणुकेनी तांची रणनिती कितें आसतली हाचेर. सद्या BJPन 5 वर्सां सरकार केलें सरकार चलयलें. ह्या सरकारान खूब आपणे गोंयांत उदरगत केल्या अशे व्हडले व्हडले दावे केल्यात. एक राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे गोंयचे अध्यक्ष ह्या नात्यान तुमी ह्या सरकाराच्या परफॉर्मन्सा कडेन कशें पळयतात. जेन्ना तुमी म्हणटा ह्या सरकारान भरपूर उदारगत केली जायतें डेव्हलपमेंट केलें. ज्या ह्या सरकारान जरी तर डेव्हलपमेंट केलें जाल्यार खूंय केलें. खूंयच्या कोणाक गरीब लोकांक कितले फायदो जालो. आयज ह्या सरकारान जेन्ना मदत जे केल्या वो कितें डेव्हलपमेंट तर केला जाल्यार प्रोजेक्ट कितें हाडले आसतले पूण आयज लोक दुखी आसा. जेन्ना लोक दुखी असो आहा की लोकांक इतले त्रास जाल्या आमी एक एक फॅमिली पळयल्या. ही फॅमिली अशी घरान जेवपाक खावपाक पादिशेर जाता जेवपाक ना. एक आवय बापूय जेन्ना आमी फॅमिली वचली पळयल्या जी एक फॅमिली आहा जरी तर तांच्या बोल्सान तरी 100 रुपया वो 500 रुपया आसा जरी तर ती आवय जरी तर दुयेंत पडली जाल्यार ते 500 रुपया मोडपाक भिता कित्याक रिजन आसा. ह्या 500 रुपया जरी तर आवयन ते मोडले आनी ती तर दोतोरागेर गेली जाल्यार दुसऱ्या दिसाक भुरग्यांक जेवण हाडपाक पयशे बोल्सान ना. आयज ही फॅमिली असले त्रास काडटा. आयज बारीक चिंतून पळया जेन्ना गव्हर्मेंट खूंय पावला गव्हर्मेंट कसली मदत लोकांक केल्या. ह्या गव्हर्मेंटान आयज पासून जेन्ना म्हारगाय येयले तेन्ना कितें आयज गव्हर्मेंटान तिका मदत कोणाचीच ना. जेन्ना आयज बारीक उदाहरण घेया सिलिंडर 400 रुपया आसलो पावलो खूंय तो चोया
जेन्ना आयज लायटीचें बिल जें 1,000 येतालें तें आयज 8,000 येता. उदकाचें बिल जें आयज जरी तर 1,000 आहलें तें 4-5,000 पावलें. हें आयज असली जी परिस्थिती आमच्या गोंयांत जे भाव भयणांक आहा जाल्यार तुमी सांगा लोक बरें केलें म्हणटलो गव्हर्मेंटाचो. आतां 2022 जरी तर बरें जालां जाल्यार 100% जे असेंब्ली इलेक्शनाक 2022 कळपाक कळटलें. पूण हें कळटलें कित्याक लोकांच्या काळजान जायती एक तिडक आसा. लोकांच्या काळजान एक तोड एक प्रॉब्लेमचो भायर काडचो आहा. पूण जेन्ना गव्हर्मेंट जेन्ना पावरान आसता लोक भायर उलोवपाक भिता. पूण हांव सांगूंक कोत्ता इतलेंच, जरी तर मोठे मोठे प्रोजेक्ट देखून बांदले जाल्यार लोकांक तर कांय तर सुविधा मेळूना, कांय तर लोकांक तर मदत जायना जाल्यार तो लोक सुखी आसना आनी गांव सुखी आसना. तुमच्या स्वताच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर कितें परिस्थिती आसा? तुमी दाबोळेच्यान रावंक सोदतात, रावपाची तुमची तयारी आसा. थंयच्या आमदाराचे परफॉर्मन्स आनी थंयच्या लोकांची तुमकां जनरली तांच्या लोकां कडल्यान कितें आयडिया मेळटा? जेन्ना 2007 हांव असेंब्ली इलेक्शन जिखलो आनी तेन्ना आमचो जे वोटर आसले न्यू वाड्या एंड चिकालीम हे आमच्या वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसले. तेन्ना जेन्ना 2007 जेन्ना आमी 5 वर्सां जेन्ना आमी MLA आसले तेन्ना आमी जायतें डेव्हलपमेंट केल्लें. डेव्हलपमेंट खूंय केलोलें जो लोक रावता, जे लोकांक सुविधा आसली थिंगा केल्ले. आमी एक इवन देखून एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंगूय आमी एक बांदपाक सुरवात केल्ली. हांवें एक रविंद्र भवन हांवें बांदलें, पूण तें जर तूं मारबागांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांवें बांदलें बिकॉज इट शूड बी इन वन तालुका. रविंद्र भवन आमी बांदलें. म्हणटकच हांव सांगूंक वता जेन्ना 2007 जेन्ना हांव इलेक्शनां जिखलो तेन्ना हांवें भरपूर लोकांचें काम केलें. लोकांचें काम केलें म्हणटकच कित्याक लागून हांव सांगता, जेन्ना 2012 जेन्ना नेक्स्ट दुसरें इलेक्शन येयलें 2012 तेन्ना डिलिमिटेशन जालें. आनी डिलिमिटेशन जावन तो जेन्ना न्यू वाड्या एंड चिकालीम एंड वाड्या ह्या लोकांचो वोट म्हाजो डिवायड जालो. आनी हो वोट कितलो आसलो ऑलमोस्ट 15,000 to 16,000 वोटर्स. आतां जेन्ना हांव आयज इलेक्शनाक जेन्ना हांव प्रचार करता, जेन्ना हांव घरांनी वयता तेन्ना लोक म्हाका सांगता फिलीप बाब तूं आयज आमच्या घरान येयला, हो रस्तो तुवें केल्लो. तो आयज पासून दुसऱ्यान हो MLA कोण ह्या घरान ह्या रस्त्याचेर येवकूच ना. फिलीप बाब हो तुवें गटर केल्लो, फिलीप बाब तुवें आमकां हें केल्लें, फिलीप बाब आयज ह्यो लायट्यो गायल्यो ते तुवें गायल्यो, फिलीप बाब हे रस्ते तुवें केल्ले. आयज लोक म्हाजो उगडास करता. आनी आयज पासून लोक देखून म्हणटा जेन्ना 10 वर्सां तूं आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन नासलो, दुसरो MLA आसलो, तो आयज पासून आमकां आमची खबर घेवपाक येवंक ना. म्हणटकच आयज लोक उलयता, आमी उलयना. लोक आमचो वाजून पासून उगडास करता. 10 वर्सां जालीं ते कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांव वचोंक ना, त्या लोकांक मेळोंक ना. पूण लोक जेन्ना आयज हांव त्या वाड्यान जे दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन वयता तेन्ना लोक म्हाजो उगडास करता. आनी जेन्ना म्हाजो लोक उगडास करता तेन्ना म्हाका एक काळजाक बरें दिसता. कित्याक MLAन म्हणटें आपल्या लोकांक वोटरांक मेळपा जाय. त्या वोटरांक मेळोन त्या वोटरांचे जे परिस्थिती कितें आहा ती पयलीं चोवपा जाय. पण म्हाका दिसना जसो वयता आसतना 10 वर्सां देखून MLA ते कॉन्स्टिट्युएन्सीन पावच घालूंक ना. दुसरो तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर एक मेजर प्रॉब्लेम जो जाल्लो आनी ताका लागून व्हडलें आंदोलन जालें तो म्हळ्यार MPTच्या कोलाचो प्रश्न. कोलाचें ट्रान्सपोर्टेशन जाता ताका लागून आख्खी वास्को सिटी काळी जाता आनी लोकांचो ताचेर खूब व्हडलो उठाव जालो. तुमची ताचे बाबतींत भुमिका कितें आहा? जेन्ना कोल म्हणटा न्हू तो वास्कूच प्रॉब्लेम जायना. वास्को तसो सरावंडींग एरिया जो भायले हितून देखून कॉन्स्टिट्युएन्सीन भरपूर प्रॉब्लेम जाता. जेन्ना हांव 2007 जेन्ना 2009 जेन्ना हांव मिनिस्टर आसलो तेन्ना हांवें एक डिसिजन घेयल्लें की कोल कसो तरी बंद करप. हो जेन्ना हांव ते लोकल हितून रावता म्हणटकच म्हजें घर थिंगाच आसा
तुका दिसता जेन्ना हांव वास्को खार्यावाडा रावता तेन्ना की जेन्ना हे पोल्युशन जाता की म्हजीच फॅमिली तितून त्रासान पडत, म्हजी दुसऱ्यो फॅमिली त्रासान पडत. हांवें एक डिसिजन घेयल्लें, जेन्ना कोलाच्यो जेन्ना बोटी येताल्यो, म्हयन्याक एक येताली तेन्ना जेन्ना बोट्यो येताल्यो त्यो हांवें बोट्यो स्पेशली जे ऑर्डर काडून हांवें बोट्यो त्यो बंद केल्ल्यो, पोर्टाक अनलोड करपाक कोल दिवंक ना. आनी एक 15 ते 20 दीस बोट्यो भायर एंकराक आसल्यो, हांवें तो येलाव करूंक ना. पूण जेन्ना कोणें एक लॅटर केलें, थोडे 20 दिसांनी सुमार त्यो बोट्यो येलाव जाल्यो. म्हणटकच म्हाकाय जाव जो हो कोल बंद जाल्लो, म्हाकाय जावं हांवें जायते रास्ता रोको जो आंदोलन आमी केलें. म्हणटकच कितें आसता ही परिस्थिती म्हणटा ती म्हाका एक उगडास येता. जेन्ना 2000 इलेक्शनाक पडलो तेन्ना म्हाजे फाटल्यान जेन्ना MLA आसलो तेन्ना एक पार्टीचे मिस्टर राजन आल्लेकर तो MLA आसलो ते कॉन्स्टिट्युएन्सीन. तेन्ना तेजी बर्थडे दिसाक CM आमचो मिस्टर मनोहर पर्रेकर, तो आयज संवसारान ना, देवान ताका स्वर्गराज दिवचो, जो मनीस तो ते बर्थडे दीस येवन सांगपाक लागलो वास्कोकारांक हांव व्हडली गिफ्ट दिता. वॉट इज अ गिफ्ट? कोल आपूण बंद करता हें सांगून बर्थडे दिसा सांगून गेल्लो. पण आयज पासून तें कांय जावंक ना. जरी तर लोकांनी हे पावटी म्हाका तर हाडलो जाल्यार 110% ह्या कोलाचेर पयलो म्हाजो दवो आसतलो बंद करपाचो. कोलाचो प्रश्न जालो वास्को भितर. तुमकां गोंयच्या मुखार आतां सद्या राष्ट्रवादी म्हणून तुमी तुमचो मॅनिफेस्टो किंवा कितें अजून तयार केला लोकां मुखार वचपाचो, आनी ते कितें घेवन तुमी लोकां मुखार वचूंक? आमी हो मॅनिफेस्टो आमचो तयार आसा. आमी आमच्या लिडरा कडेन फाल्यां आमचो प्रफुल्ल पटेल गोंया येवचो आसा. तेन्ना जेन्ना गोंया येयलो काय ना आमी हो मॅनिफेस्टो तेज्या लागीं डिस्कस करतले आनी हो आमी लोकां मुखार व्हरतले. पण आमी लोकांक एकूच सांगलां, एम्प्लॉयमेंट एंड डेव्हलपमेंट हें आमची मेन आमचो हें आसतलो. कारण कितें आहा, आयज आमी घरांनी भोंवता तेन्ना आयज आमकां एक दिश्टी पडटा की आवय बापूय जे भुरग्यांक शिकोवन आयज त्रास काडटा. जी आसले तितले पयशे भुरग्यां खातीर तेणी शिकोवपाक घातले, भुरगे व्हडले जावन शिकोवन काम नासतना आयज घरान बसता. आवय बाबायक दूख जाता. सो ताका लागून आयज आमचो मेन फोकस म्हणटा तो एम्प्लॉयमेंटाचेर आसतले. आनी दुसरें म्हणटा तें डेव्हलपमेंट. एक वाड्यांनी जो लोक रावता, भाव भयणां रावता, तो बरे भाशेन रावचो आनी एक बरी सुविधा तांकां आसची, हेंच आमचें मेन फोकस आयज हेजेर आसतलो. गेल्या फावट तुमचो कॅन्डिडेट बाणावले आयिल्लो चर्चिल बाब. आतां ह्या फावट तो TMCन, ह्या फावट तुमी बाणावले दुसरो कोण उमेदवार दवरतले? वय आमचो हे कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक बाणावले, तसो नावेली, तसो दुसरे हितून जायते कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचो कॅन्डिडेट आसतले. कित्याक आनी जायते जाण प्रवेश करपाचे आसा. हे आमी शरद प्रफुल्ल पटेल साहेबा कडेन फाल्यां उलयतले आनी ही आमी आमचें पावल मुखार मारतले. काँग्रेसीचे आनी तुमचे जर पळयत जाल्यार अजून कांय सादलें कशें दिसना. ते सायडीन शिवसेना आनी राष्ट्रवादी बरोबर आसा. शिवसेना आनी तुमच्या मदीं कितें अलायन्स जावन तुमी लडूंक शकता? शिवसेना आनी आमच्या मदें आयज एक हें आहा की आमचे लिडर, कारण महाराष्ट्राची महाआघाडी जो अलायन्स हें आयज हांगा आहा. म्हणटकच थिंगा म्हणटकच शिवसेना अंतेर जेन्ना लास्ट टायम जो संजय राऊत बाब जो लिडर ह्या शिवसेनेचो आयज येयल्लो आनी ताणें एक स्टेटमेंट केल्लो पेपराचेर की आय एम गोइंग टू मीट प्रेजिडेंट ऑफ नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी मिस्टर जुजा फिलिप डिसोजा. दुसऱ्या दीस ताणें म्हाका फोन केलो आनी हांव वचून ताका मेवलो. ताणें आपयलो, हांव वचून ताका मेवलो आनी आमची थोडी बारीक चर्चा जाली. पण तेन्ना एक दाखयलें एक इंट्रस्ट की हे पावटी अलायन्स जावचें गोंया अलॉंग विथ द काँग्रेस, बट काँग्रेस इज गोईंग अवे फ्रॉम. पण हें बरें जायना. सो कित्याक तुमची तर महाराष्ट्रात तर चलता जाल्यार गोंया कित्याक जावची ना? तुमी गोंया कितें जालें, गोंया जिखतले मनीस ना. तुमी जर 4-5 दीस तर रावले, तुमी चयतले नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी कितली मुखार वयता ती कळटले आनी कोण कॅन्डिडेट ते तुमी चयतले. तुमी समजा सेपरेट लढले तुमी आनी काँग्रेस आनी ते BJPचो कॅन्डिडेट आसा जाल्यार तुमचे मदीं स्प्लीट जावन काँग्रेसीचे म्हणजे सद्या जिखपाचें ना, तुमी काँग्रेसीचे थोडे तरी उमेदवार उडोवंक शकता.
अशें तुमचें पोजिशन आसा? जेन्ना हांव बराबर जेन्ना आहा एक नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी 2007 हांव असेंब्ली इलेक्शन ह्याच सिम्बॉलाचेर नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी घडयाळाचेर हांव जिखलोलो आनी हो घडयाळ आयज पासून ते कॉन्स्टिट्युएन्सीन फेमस आसा. लोक म्हाका चोयले म्हणटकच म्हणटा फिलीप येस थँक्यू तूं येयलो ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन. पूण आयज जेन्ना काँग्रेस कॅन्डिडेट घालता तेजें कितें कंट्रिब्युशन आसा ते हितून कॉन्स्टिट्युएन्सीन तेंचें कितें तरी एक काम पूण आहा. पूण हे काँग्रेस कित्याक चिंतना हांव तेजे वोट वडपा ना. हांव म्हाजे वोट म्हणटा ते कितें हो थोडेशे वोट डिस्ट्रॉय करपाक शकता. पूण हे काँग्रेसान चिंतूंक जाय एवरी पार्टी हॅज टू सॅक्रिफायस. जोरी तर आमी वयतले कोणाकूय तरी मनशाक कोणाकूय तरी आमी हारयतले कोणाकूय तरी तर एक वस्त तेका तर आमी घरा बसयतले जाल्यार दुसरे एकठांय येवपाची गरज. कित्याक एकठांय रावन तर आमी जेन्ना कितें कोत्ता न्हू तें सदांच एक बरें आसता. पूण हें चिंतना तांकां एक एक पाटी दिसता लेट इट गो. एक सीट पेड्डेर जाल्यार कितें जालें, एक सीट BJP येयल्यार कितें जालें. म्हाका हेजेर मातशें चिंतपा पडटा. कित्याक इतले BJPक फेवर करपा हे मुखार वयता काँग्रेस तें म्हाका कांय कळना. पूण कित्याक काँग्रेसीच्या लिडरशिपी भितर तुमकां हांगा कितें प्रॉब्लेम दिसता गोंयच्या? देर इज सम अजेंडा विथ द काँग्रेस. कितें आसता एक काँग्रेसा कडेन कितेंय तरी एक अजेंडा आहा असो दिसता. बट तो अजेंडा कितें तो म्हाका कांय कळना. पूण तो कितें एनी तुजो चार्ज एनी स्पेसिफीक लिडराचेर आसा की कलेक्टीव लिडरशिपूच काँग्रेसीची? हांव ह्या कोणूय लिडराचेर ह्या काँग्रेसाच्या लिडराचेर एक कितेंय चार्ज करून म्हाका करची गरज ना. कारण आय एम व्हेरी मच फर्म नाव एज बींग अ नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी. हांव सारको फर्म आहा. सो लेट्स गो एलोन. आय वील टॉक टू माय लिडर. हांव म्हाज्या लिडराक उलयतलो आनी इवन आमी एलोन वचपा आमकां प्रॉब्लेमूच ना. बिकॉज आमी चड बोबाट मारली. जेन्ना आमी चड बोबाट जेन्ना मारता तेन्ना लोकांक दिसलें अरे नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी कडेन कांय ना कॅश आयज आहा. आयज पासून ही नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी हांव घेवन आसा. म्हाका जाय त्यो प्रपोजल येयल्यो पूण हांवें सोडूंक ना. आय हॅव ए फेथ ऑन माय. म्हाका तेंच विचारूंक जाय आशिल्लें तुमकां फुडलो प्रस्न. नवे पक्ष गोंयांत आयल्यात TMC आनी आप. तांणी वेगळ्या वेगळ्या पक्षाच्या लोकांक आपले वटेन ओडपाची सुरवात केल्या. तुमकां कोणा कडल्यान ऑफर आयिल्ली आनी कसली ऑफर आयिल्ली? म्हाका काँग्रेसाचे मनीस आहा. म्हाका दुसरे न्यू लिडरूय म्हाजे कडेन आसा. जे काँग्रेसा कोण सोडून गेले काँग्रेसा कोण दुखलेले तेवूय आसा. म्हणटकच आमी 10 स्ट्रॉंग सारके 10 to 15 स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट घालतले. आनी तेच कामां लागून आयज आमचो प्रफुल्ल पटेल आयज गोंय येता. हें कळटलें मागीर. कितें हाल्या न्हू कितें आसता दीस रात नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी बोबाट मारता. हें कितें दिसता नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी रिक्वायर्स द अलायन्स. नो, नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीयूच अलायन नाका. अलायन्स म्हणटा ते बराबर येवपाचें सगल्यांक गरज. आनी जरी तर ह्या पोजिशनाचेर कोणूय तर चिंतना जाल्यार तो मनीस मिस्टेक करता. हाचेर आमी फुडें उलोवया. पूण परतून एकदां घेवया एक ल्हानसो ब्रेक. तुमी खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक TV. येवकार परतून तुमकां एकदां ब्रेका उपरांत रणनिती हे आमचे कार्यावळींत आमच्या वांगडा आसात राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे गोंयचे प्रेजिडेंट अध्यक्ष बाब जुजे फिलीप डिसोजा. आनी तांचे कडेन आमी उलयतात इलेक्शनाच्या 2022 तांची रणनिती कितें आसतली हाचेर. जुदे बाब, ब्रेकाक वचचे पयलीं आमी उलयताले वेगळ्या वेगळ्या पक्षांच्यो भुमिका. आतां काँग्रेस जर सोडली जाल्यार हेर खंयचे पक्ष तुमचे कडेन अलायन्सा खातीर फुडें आयल्यात? ना, एज ए नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी म्हणटकच हांवें म्हज्या हें जे अलायन्स जावचें आसा तें म्हज्या हाय कमांडा कडेन सोडलेलें आहा. लायक शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल हे दोगूय जाण आमचे लिडर जे आयज दुसरे पार्टये कडेन उलयता. आनी आयज देखून म्हाका अशें कळोन येयलां दे स्टील टॉकिंग उलयली. पूण जेन्ना तरी अलायन्स देखून जातलें जाल्यार आमी आमची पार्टी घेवन आमचे सिंबल घेवन आमी मुखार गेलेच. आमी स्टॉप जावंक ना. लास्ट फर्स्ट 10 म्हाका दिसता 4 म्हयने 5 म्हयने जाले आमी आमचो सिंबल घेवन आमी प्रचार करता. तुजो प्रचार चालू आसा? प्रचार चालू आसा. आमी घरांनी वयता.
तर आमी घर घरान वयता म्हणटकच आमी कोणा रावना. इफ एट ऑल हाल्यां तर एलायन्स जालें, वी आर ऑलरेडी आमच्या लिडरांनी ऑलरेडी लिस्ट दिल्लें आसा, जे दुसरे पार्टये कडेन लिस्ट दिलोलें आसा की हे कॉन्स्टिट्युएन्सी आमकां ह्या एलायन्स जाता जाल्यार हे लिस्ट आमकां मेळचें, वो हे कॉन्स्टिट्युएन्सीज आमकां मेळच्यो. हे हितून चर्चा आयज बसून जाता. लेट आवर सेंट्रल लिडर्स हे चर्चा करून दी. आमी आमचें काम सुरवात केलां आनी आमी आमचें काम बंद करूंक ना. इवन इन दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सीन देखून दुसरे पार्टये कडेन देखून तेवूय चर्चा आमचे हाय कमांड प्रफुल्ल पटेल आनी शरद पवार करता. सो हेचेर आमी दवरलेलें, बिंग एज अ नॅशनल पार्टी म्हणटकच वी हॅव गिवन अ ऑपॉर्च्युनिटी टू माय सेंट्रल लिडर्स. तुम्ही ओदळ उलयता उलयता म्हणलें की वेगळ्या वेगळ्या पक्षांतले दुसरे लोक तुमकां जॉयन जावपाचे आसात, तुमच्या पक्षान येवपाचे आसात. हातूंत सध्या तरी BJPन इतल्या व्हडल्या प्रमाणात पडझड सुरू जावंक ना. आतां मायकल लोबो काँग्रेसींत गेला परतो, पूण हेर लिडर वतना दिसतात. तुमचे कडेन BJPचे कांय लिडर येवपाची शक्यता बी आसा? ना, BJPचे आयज पासून ना, बट ज्या काँग्रेसाचे वो दुसरे पार्टयेचे आयज आमकडे येवन कॉन्टॅक्टान आहाय आनी आयज पासून ते आमकां उलयता. पूण जेन्ना हेवूय अशें आहा जी 2022 असेंब्ली इलेक्शनाक ज्या लोकांनी जायती तयारी केल्या आनी ते लोक बरे मुखार पावले लिडर, तेवूय लिडर आयज आमच्या बरोबर आसा आनी ते येवपाकूय रेडी आहा. म्हणटकच ही चर्चा आमच्या भितर डिस्कशन वो आमच्या भितर उलोवण जाल्या. सो थोड्या दिसांनी हें सगल्यांक आमच्या भाव भयणांक सगल्यांक कळटलें. सो तुमची रणनिती कितें आसतली? समजा तुमी काँग्रेसी बरोबर वचतात जाल्यार 2017 जितले सीट लढलेले ते सगळे सिटाचेर तुमी आपले कॅन्डिडेट घालतले काय थंय आनी कोणाक सपोर्ट करतले? ना, आमी ते आमी सिटां कॉन्स्टिट्युएन्सी देखून आमी चेंज केल्या आनी ते चेंज करून आमी आमच्या लिडरां कडेन दिल्या. आतां ह्यो ज्यो आमच्यो ज्यो येवजणी आसात लायक चिंतप आहा हे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी मुखार वयचे, कारण ते कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमकां बरो सपोर्ट आहा आनी आमचे जो कॅन्डिडेट घालतात ते जिखपाक शकता थिंगा. सो ताका लागून ते आमची तेच कॉन्स्टिट्युएन्सी आमचे फोकसान आसतल्यो. आतां तुमची जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा वास्को दाबोळे ह्या एरिये भितर गोंयकार आनी गोंया भायले अशे दोनूय कडले मतदार आसात. आतां अशेंय जाता की कांय कडेन BJPचे कांय लिडर आसात तांणी सांगल्या की गोंया भायले कांय जे लोक आसात तांकां उमेदवार म्हणून आमी इलेक्शनाक दवरपाक जाय वा तांकां सपोर्ट करूंक जाय. तुमकां हाचेर कितें मत आसा? ते कितें आसता आतां भायले भितरले हे टायमार हे इलेक्शना टायमार आमी उलोवप ना, लोक डिसायड करतलो. पूण ते भाशेन आमच्या हितून एज अ नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीन हितून आमचे कॅन्डिडेट म्हणटा ते भाशेन ना. पूण हितून आमचें कितें आसता ते लोकांचें वोटरांचें, वोटर इज अ सुप्रीम. आयज हे भाशेन आहा, आयज जर वोटर आमचे बरोबर आसा जाल्यार आमी जिखोवंक शकता. पूण आमच्या हितून म्हणटा तें कितें आहा, आयज जेन्ना एक वोटर जालो ताका आमी वोटर जालो म्हणटकच आमी ताका एक रेस्पेद तो हें दिता, लायक बाबा ताका वोट करपाची एक हक आहा. पूण जेन्ना आयज आमचे जर कॉन्स्टिट्युएन्सीन वो आमी हुंयचे घालता जे कॅन्डिडेट घालता थिंगा आमचे म्हणटा ते सगळे गोंयचे भाव जे बरें काम करपी हेच आमचे कॅन्डिडेट थिंगा आसतले. तुमी खूब तेंप जालो हांगा आसात. तुमच्या फाटल्यान जे आयिल्ले म्हणजे तुमच्या उपरांत कोण आयलो, आप आयलो, मागीर तृणमूल आयलो. सद्या जर मिडिया पळयत जाल्यार हेर पिक्चर जर पळयत लिडर हेवटेन तेवटेन ते तुमचे पेक्षा फुडें गेल्ले दिसतात. तुमी फाटीं कित्याक उरता? ते न्यू आमी हे आतां कितें ज्यो पार्टी येयल्या त्यो नवी पार्टयो, ते म्हणटा TMC, जॉब, ह्यो नवी पार्टयो, आमच्यो ओल्ड पार्टयो. कित्याक लोक आमकां हो सिंबॉल ऑलरेडी फेमस जाल्लो आसा. आतां हो सिंबल फेमस जाला म्हणटकच आमकां व्हडली ती हें ना, लायक एडवर्टायजमेंट आमी करचे, लायक आमी रस्त्याचेर बॅनर मारचे, आमी वचोन आनी खूंय वचोन हें ना, तें ना. आमची पार्टीक आमचे सिंबल हो पॉप्युलर जाल्लो आसा आनी हो नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचो घडयाळाचो सिंबल सगळ्यांच्या मतीन आसा. जेन्ना हांव एक उदाहरण दिता, जेन्ना हांव कॅनवेसिंगाक जेन्ना वयता तेन्ना घरान देखून जर बेश्टो तर हांव उबो रावलो सांगता बाय हांव इलेक्शनार वता, हांव इलेक्शनार घडयाळ न्हू बाबा,
सो हो म्हणटा तो प्रचार म्हाका सांगपाक देखून गरज ना की जेन्ना आयज म्हाका चोयलें म्हणटकूच ते लोकांक दिसता की ते जुझे फिलीप डिसोजा म्हणजे घडयाळ. सो हो आमचो हें आमचो सिंबल आयज लोकांच्या हितून आसा. आतां जेन्ना TMC येयली, दुसरी पार्टी येयली, तांकां सिंबल तो हें फेमस करूंकूच जावो, कित्याक न्यू पार्टी हो. सो आमकां म्हणटा ते लायक इतले फेमस हें करपाची व्हडलीशी गरज ना की लोक आमकां सगळो आमचो सिंबल तांच्या तकलेन मनान आसाच. सिंबल आसा सगळें आसा बरोबर आहा. तुम्ही आता सगळे पक्ष आपापले कॅन्डिडेट डिक्लेअर करूंक लागल्यात. BJPन अजून कॅन्डिडेट डिक्लेअर करूंक ना, ते म्हणटा फुडल्या 2 दिसांनी करतले. आपान तशे खुबशे कॅन्डिडेट डिक्लेअर केल्या, काँग्रेसीनूय फुडले डिक्लेअर केल्या. तुमकां कितें दिसता ह्यो सगळ्यो पार्ट्यो फाटीं फुडें कित्याक जातात आपले कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाक? तुमकां दिसता की कॅन्डिडेट डिक्लेअर केले उपरांत बाकीचे जे बंडखोर आसात किंवा असंतुश्ट आसात ते हेवटेन तेवटेन वचचे न्ही, हाका लागून ते चडांत चड पोस्टपोन करपाचो प्रयत्न करतात? जालेंच न्हू. आयज पार्टयेन चोवपा वचत जाल्यार आतां उदाहरण घेवया आमी. 2 हे पार्टी काँग्रेसाची पार्टयेन एक 3 कॅन्डिडेट आसा एक असेंब्लीन. जरी तर एकल्याक तिकेट दिली 2 जाण सोडून गेले. काल्यांगूट पळया, एक ताजें उदाहरण घेवया आमी. गेले तेच भाशेन काँग्रेसा भंय आसा. जेन्ना काँग्रेस जेन्ना कोत्ता आसतना 10 फावटी चिंतूं जाय. आयज हांव हेंच चिंतून हांव फाटीं आहा. जेन्ना एक फावटी कोणाकूय उतर दिलें दॅट यू वील बी द कॅन्डिडेट ऑफ माय पार्टी, सो हांवें तें कितें आसता तितून आनीक कोणाक काडलो उबो, तूंय कॅन्डिडेट सगळे कॅन्डिडेट डेफिनेटली जातलेंच. आयज एक हितून एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांव दाखयता. सी आयज कितें हे पार्टयेन थोड्यांनी कितें केलां, सगळे आपणाचे कोण कोण बरे मनीस आहाय ते भितर हाडल्या आनी मागीर जैमय गेल्या. आतां हें जावचें न्हू म्हणून आयज पासून हांव जेन्ना हुंयची कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी फॉरेन्स मुखार वचून जाता, हांवें म्हज्या लिडराक सांगलोलें, शरद पवार साहेबाक सांगलें, आमी हो प्रचार आनी डिक्लेअर म्हणटा ते इनिशियली 1 वर्सा भितर आमी आमची तयारी करपा जाय आसली. आनी जे हुंयचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी झगडटा, हुंयचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी आहा, हें एक दुसरे पाटे वयली चर्चा जावपा जाय आसली. आनी हें तर जालेलें जाल्यार फॉरेन्स सांगता हे प्रॉब्लेम आयज येवचे ना जाले. पण लेट कित्याक जालो कोणाचो? आमचो तुमचे कडल्यान लेट ना, आमचें जातलें कित्याक आमी रावले एलायन्स आनी एलायन्स जातलें आनी आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन बेश्टें झगडीं जातलीं. हो हांव घालता हे कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांव घालता, ते कॉन्स्टिट्युएन्सीन तूं घालता, हें जावपा नाका. हें जावपाक पयलेंच आमी कितें केलां, हेच कामां लागून डिले जालें. हांवें डिपेंड रावलो, म्हणजे हांव हितून चिंतून रावलो की चल एलायन्स जातले, बरे भाशेन वयतले. सो तेका लागून आयज प्रॉब्लेम जावपा हेजेर आहा. पूण आतां सद्या प्रॉब्लेम असो जाला, फाल्यां जर तुमच्या लिडरशिपीन सांगलें आमी अलायन्स करुया आनी जॉयंटली लढया, तूं जे कॉन्स्टिट्युएन्सी रावंक सोदता थंय ऑलरेडी काँग्रेसीन कॅन्डिडेट डिक्लेअर केला, त्या वेळार तुजें पोजिशन कितें आसतलें? चोय हांव फाल्यां आतां हांवूच कॉन्स्टिट्युएन्सीन ते रावला. आमी कितें आसता पयलें म्हणटा यू हॅव टू सीट अक्रॉस द टेबल आनी हें डिस्कस करपा जाय. हांवें काँग्रेसाक जायते फावटी विचारलें, नो वी वील डू द सर्वे. सी जेन्ना हांवें म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन देखून विचारलें तेन्ना हांवें सांगलें ताका वॉट यू तुमी कितें कोत्ता. एक नो जुजे वी वील पुट समबडी गिव एजन्सी एंड सी लायक रिपोर्ट आमी घेवया. हें जायना तें. तुमकां आतां रिपोर्ट देखून हे पळय सर्वे कोत्ता म्हटला न्हू, ते बेश्टे फोट मारता तुमी. कित्याक आयज तुमचो कॅन्डिडेट जो घातला तो पॉप्युलर ना, तो हितून ना, पूण ते कितें सर्वे म्हणटा बेश्टेन एक नांव घेता सर्वेचें. आतां हे भाशेन कितें आहा बेश्ट घालून सीट पेड्डेर करप म्हणजे बहुत बरो मिस्टेक आसा. सो ते जर थंय जर काँग्रेसीन सांगलें आमी फाल्यां अलायन्स करुया पूण हो सीट आमकां सोडात जाल्यार तुमी कितें करतले? ना, सी कितें आसता हांव ते सोडपाक इवन तयार ना. कित्याक हांव ते कॉन्स्टिट्युएन्सीन जिखता, म्हाका लोक वळखता, म्हाका लोक वेलकम केला, म्हाका लोकांनी हें केलां. सी आयज हांवें विचारलें लोकां कडेन वोटरांक विचारलें वॉट इज इम्पॉर्टंट फॉर यू ऑल. तुमकां द कॅन्डिडेट बरो कॅन्डिडेट तो इम्पॉर्टंट वो पार्टी इम्पॉर्टंट. सो लोकांनी म्हाका जबाब कितें दिलो जाणा, आमकां म्हणटा तो मनीस इम्पॉर्टंट, पार्टी इम्पॉर्टंट ना.
आयज थोडे चिंता कितें म्हजो सिंपल आसलो म्हजी पार्टी आसली म्हजी फेमस जाली ह्या पार्टयेचेर जिखोंक शकता पार्टयेचो म्हणटा तो एक वोट आहा 1,500 2,000 अशें करून एक वोट आहा तो आमी तांचो एक लाभ घेवपा जाता पूण कितें आसता तुकडे पर्सनली वोट आसपा जावो जो पयलो डिसिजन एक घेवपा जाय जो पर्सनली वोट जो मनीस कॅन्डिडेट आसा जो मनीस इलेक्शनाक बसपा आहा तेणें हें चिंतपा जाय आपणाको पर्सनल वोट कितलो आसा तसो पर्सनल वोट आशिल्लो बाणावलेन तुमचे कडेन कॅन्डिडेट कोण आसा सध्या सी ते भाशेन पर्सनल वोट आसलो आमकडे कॅन्डिडेट आसा बाणावली सिन्स चोय आमचो चेचेल आसलो नांव डिक्लेअर करूंक नाका नाका म्हाका नांव डिक्लेअर करूं नाका म्हाकोडे आहा खंयच्याय कॉन्स्टिट्युन्सीन तो विचारलें म्हाका पॉप्युलर जो बरो काम करपी कॅन्डिडेट थिंगा आसा पूण हांव कित्याक लागून सांगता चेचल बाब आमच्या पार्टयेंतलो गेलो आनी आयज ते सीट एक आमचे वेकंट उरले म्हणटकच आयज आमी हे भाशेन आमचो कॅन्डिडेट आमी तयार केला इवन देखून लास्ट टायम देखून इवन आमी TMC लायक MGP आमी देखून तांकां सांगलें बाबा आमी चल एलायन्स करया आनी उमके भशेन सिटां आमी घालया आनी बरें अंडरस्टँडींग करया आनी जिखया तेंच ना पूण TMC आनी अलायन्स आनी MGP कडेन तुमचें अलायन्स कित्याक जावंक पावलें ना हांव नोको तेजेर कित्याक लागून कित्याक शरद पवार साहेब तेजे लागीं उलयतालो आनी आमचे जेन्ना सेंट्रल लिडर जेन्ना उलयता कितें तर तेंचेर मोती ना ते उलयता तेजेर हांव चडसो व्हडलो इनवॉल्व जायना पूण शरद पवार साहेबान म्हाका आयडिया घेतली लायक खंयची सीट आमी घालूंक शकता खंयची सिटां आमी घालचे खंयची सिटांचेर आमी जिखपाक शकता ह्या एज अ प्रेजिडेंट म्हणून हांवें ताका रिपोर्ट दिल्लो आतां हो जो तुमचो रिपोर्ट आसा तो खंयच्या बेसिसार तुमी कितें सर्वे बी केल्लो कित्याक सगळे जाण आयज काल म्हणटा की आमी सर्वे करून कॅन्डिडेट ठरया तुमी असलो सर्वे बी कितें केल्लो काय तुमकां खबर आसा की वळखीचे तुमचे मनीस हे येवं शकता ह्या अदमासाचेर तुमी सगळे डिसिजन घेतला आमकां सर्वे करची गरज ना व्हडली सर्वे करची गरज ना कारण आमी एक कॉन्स्टिट्युन्सीन आमी जाणा आमी एक कॉन्स्टिट्युन्सीन आमी पळयलां ते सर्वे म्हणटा ते पळय बेश्टे दुसरे की एक फोनाचेर एक घरान हें कोत्ताय विचारताय क्वेश्चन कोत्ताय आनी कितें कोत्ताय दॅट्स अ सर्वे बट एज अ पॉलिटिशियन वी नो लायक बाबा खूंय कोण कॅन्डिडेट बरो आहा खूंय कॅन्डिडेट बरो जिखपाक शकता ह्या आमकां एक्सपिरियन्स आहा पूण दुसरी गजाल म्हाका तुका विचारूंक जाय की सद्या तुमचें हें जायना म्हणजे आतां हें सद्या डेडलॉक जाला काँग्रेसीक आनी सगळी परिस्थिती अशी आसा आनी कोणाची फाटल्यान कातरूंक शकता ओके मतां हें सारकें ठरना कित्याक तूं म्हणलां तशें सेक्युलर मतांच निमाणी कातरतली अशे परिस्थितींत तुका दिसना की BJP गोंयांत परती येवंक शकता गोंय निवडून गोंय तेन्ना केन्नाय कितें म्हणलां नाणा दुसऱ्याच्या म्हणजे कोण म्हणजे दोग जाण जी झगडीं जाता तिसरो फायदो जाता सी इनिशियली हांव पयलें सांगतालें की सेक्युलर वोट्स डिवायड जावपाक नाका आनी म्हाकाय नाका सेक्युलर वोट्स डिवायड जाल्ले पूण जेन्ना हांव तर आयज एक चिंता जाल्यार दुसऱ्यानूय तेच पद्दतीचेर चिंतूंक जाय जे सेक्युलर वोट्स डिवायड जावपाक नाका म्हणून जेन्ना तो सेकंड पार्टी आहा तो तर चिंतना जाल्यार हांवें कित्याक चिंतप हांवें चिंतलें की म्हाकाय नाका 100% हांव आज परत सांगता 100% जो मनशाक आमी भायर काडपाक सोदता जी पार्टी आमी भायर उडोवपाक सोदता जी पार्टी लोक जेन्ना ही पार्टी तांकां लेसन शिकोवपाक तर चिंतला हें जालां लोकांची भावना तेशीन तकलेन उरतली आनी जेन्ना आमी जें करून आमी डिस्ट्रॉय करून फायनली तांकां चान्स पडटली हिवूय भिरांत आसा तुमच्या पार्टीचे सध्या तुम्ही UP म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस उत्तर प्रदेशांनी इलेक्शनां लडटले म्हणटा आनी हेर कडेनी काँग्रेस आसा तुमकां दिसता की गोंयांचेर तुमचें सेंट्रल लिडरशिपीचें कमी लक्ष आसा ह्या कारणान कमी आमच्या लिडराचें कमी लक्ष ह्या आमच्या गोंयांत ना वयल्यान सुबेज आसा पूण आयज जरी तर हे पार्टनर आसा हे जरी तर आपुणूच हुशार म्हणटा जाल्यार ते कितें करतले आयज जे पार्टनर आसा जे महाराष्ट्रा पळया तुमगेले एलायन्स आहा जर शिवसेनेन ते हे येवन तेवूय बोबाट मारता पूण तुमी कोणाचें आयकना वॉट इज देर इन युअर मायंड तुमचे तकलेन आहा कितें वॉट इज युअर अजेंडा काँग्रेसाचो अजेंडा कितें तो आयज पासून सोजमना आमी कित्याक आमी 10 जाण आमी सगळे एकठांय जावन तर आमी तर एकल्याकूच भायर उडोवपाक वता जाल्यार कितें जावचें न्हू
आयज हें उलोवप ना, हांव आतां बंद केलां. जे एलायन्स बेलायन्स हें म्हणटा तें आमी बंद केलां, उलोवपूच ना. कारण कितलेंय सांग, कितलीय बोबाट मार, एक बेऱ्याच्या काना कडेन न्हू धोल तर वाजयली न्हू, त्या बेऱ्याक कांयच फरक पडना. कुड्याच्या तर दोळ्या मुखार दिश्टी पडटा, त्या कुड्याच्या भितर तर मुखार तर दोळ्या मुखार कितेंय हाडलें आनी बरी वस्त दाखयली, ताका कांयच फरक पडना. म्हणटकच हेका कांयच फरक पडपाना. पूण हें कित्यातल्यान ही एटिट्यूड कित्याक लागून आयलें अशें तुमकां दिसता? ओवर कॉन्फिडन्स फकत काय आनी कितें कारणां? म्हाका एकूच सांगप, दीस पार्टीज आर ओवर कॉन्फिडंट. लेट्स वेट फॉर 2022 and सी. सो तुका दिसता की हें जर अशें जायत जाल्यार फुडले स्टेटस को आसा तो तसोच चालू उरतलो, सेक्युलर वोट्स डिवायड जातली, जी सत्ता आसा ती थंयच उरतली, भाजपाची सत्ता आसा ती परती येतली गोंयांत. भाजपाची सत्ता तुज्या मतान गोंयांत घातक कित्याक? पात्रांव, हेजेर पार्टयांक कांयच फरक पडपाना. लोक बड्या त्रासान पडटलो. हे पार्टी म्हणटा न्हू, आमी पार्टी न्हू हेच भाशेन हें करता आनी लोकांक त्रासान घालता. आयज जरी तर हे भाशेन परतून रिपीट जालें न्हू, लोक त्रासान पडटलो. पार्टी सुसेगाद आय एम सॉरी म्हणटले आनी वयतले. जे सेंट्रल लिडर तर तेंचे इकोण येयल्या, हे आयज डिसिजन घेता आनी ह्या सेंट्रल लिडरान लोकल तर आपणाक जाय तशें तर तांकां हें करता. आनी फाल्यां जर हीच हिस्ट्री तर रिपीट जाली, देन सेंट्रल लिडर काडटले, वयतले सुसेगाद म्हणटले वे सॉरी वी कॅनॉट डू इट इन गोवा. हें कितें? हें जावपा जायना तें. हें पयलेंच जावपा जाय. हांवें पयलेंच सांगलां, पयलेंच दुयेंत मनीस आसा जाल्यार पयलोच कुरार करपा जावप, मागीर रडोन उपेग ना. गोंयाक जें दुयेंस जालां ताका टायमली क्युअर जावप हें सामकें गरजेचें अशें जुजे फिलीप डिसोजा बाबाक दिसता. आनी ताच्या मतान सद्याचे तरी परिस्थितीन एकला चलो रे हीच पॉलिसी बेस्ट. कारण काँग्रेसी कडल्यान तांकां कसलोच रिस्पॉन्स मेळना. हेर पक्षां कडेन युती करपाची तांची तयारी ना सद्या. पूण हातूंतल्यान तांकां एक भंय आसा, ती म्हणजे सत्ता भाजपाची परत येतली. ही सत्ता जर येवची न्हय, हाका लागून सेक्युलर मत एकठांय जावचें, सगळ्या लोकांनी सगळ्या पक्षांनी एकठांय जावन युती करून वेंचणूक लडोवची अशें ताचें मत. पूण सद्याचे परिस्थितीन जायना. हेंय ताका मातशें फ्रस्ट्रेशन आसा. पूण तरी सुद्दां तो जी जिद्द दाखयता ती पळोवया कितले पर्यंत फळादीक जातली. फुडेंच तांचे सेंट्रलाचे लिडर्स जे आसात, प्रफुल्ल पटेला सारके जे लिडर आसात ते गोंयांत येवपाचे आसात, तांकां मार्गदर्शन करपाचें आसात. ताचे उपरांत ते खंयची वाट चलतली हें आमी पळोवया. पूण सद्या तुमी आमच्या वांगडा आयले, मनमेकळेपणान तुमची भासाभास केली, सद्याच्या राजकारणाचेर, युतीचेर आनी तुमच्या स्वताच्या मतदारसंघाचेर तुमी उलयले. तुमकां हांव दिनवासतां. आमी परते अशेंच मेळुया. अशाच कार्यावळींत रणनिती आमी हांगाच थांबतात. पूण तुमी खंयच वचूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक TV.